बोडको धेनू आगरवाडो वाठारांतल्या मुखेल रस्त्यार आनी भितरल्या रस्त्याचेर लोक कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयतात। ह्या कोयराचो त्रास थळाव्यांक तसोच थंयच्यान वचपी पर्यटकांक लेगीत जाता। थळाव्या पंचायतीन वेगवेगळी दखल घेवन हो प्रस्न तडीक लावचो अशी मागणी आता थळाव्यांनी केल्या। स्वच्छ भारत नितळ गोय ही केंद्र आणि राज्य सरकाराची घोषणा असली तरी गोयात लोकच तिच्यो तिस्त्यो वाद्र्यो करपाक लागल्यात। वचत थंय कोयराच्यो राशी। गोंया भायल्या पर्यटकांचे नदरेक कोयर पडिल्ल्यान गोयची इमेज पिड्ड्यार जावपाक लागिल्ल्याची साबार प्रकरणां आमकां पळोवपाक मेळटा। अशीच एक देख आमकां आगरवाडो पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या बोडको धेनू गांवांत पळोवपाक मेळटा। पुराय रस्त्याचेर स्वयंविरोध्यांनी कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयल्यात। थंय आतां फकत कोयरच कोयर दिश्टी पडटा। हे कोयराचे साम्राज्य आनी जावच्या पयलीं पंचायतीन खरसाणेन दखल घेवपाचो उलो आतां लोकांनी मारला। आम्ही आसात आगरवाडा बोडको धेनू ह्या रस्त्याच्या सायटीक आणि ह्या सायटीच्या रस्त्याचेर पळयले जाल्यार व्हडा प्रमाणात आमकां गार्बेज दिसून येता। सरकार जायतो निधी प्रत्येक पंचायतीक गार्बेज उचलपा खातीर दिता, पूण आगरवाडा पंचायतीन हो परिसर स्वच्छ कित्याक करूंक ना असो प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा। बेगोबेग सरकारान आणि पंचायतीन पुढाकार घेवन जे रस्त्याच्या वाठारात गार्बेज उडयतात आणि जे आमचे देशातले विदेशातले पर्यटक ह्या रस्त्यान येतात तांचे स्वागत तांचो येवकार हो कचरो करीत आसा हे चित्र आमकां दिसून येता। त्या खातीर बेगोबेग पंचायत मंडळान पुढाकार घेवन ह्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।